आज फिफा अंडर-17 वुमन्स वर्ल्ड कपाच्या निमित्तान या PGN जो ग्राउंड जो आसा त्याचे एक सायट इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आज हांगसर आयिल्लो आसा. आमी डेडलायन दिल्ली आसा, टार्गेट दिल्लो आसा की 25 सप्टेंबर म्हणल्यार सगळेंच काम जें आसात PGN ग्राउंडाचें तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज काम मुखार सरत आसा. ताज्या व्यतिरिक्त आमचे उत्तोर्डा ग्राउंड आसा, त्याच प्रमाणे आमचो तिलक मैदान आसा आणि त्याच प्रमाणे आमचे बेनावलिंग ग्राउंड जो आसा ह्या तिनूय ग्राउंडाचे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसात. वी हॅव ऑल्सो ऑब्टेन द फायर NOCs अँड ऑल दॅट आणि बाय 20 सप्टेंबर ऑल द ग्राउंड्स विल बी हँड ओवर टू द फिफा कमिटी, जी लोकल जी कमिटी जी आसा तांकां आमी हँड ओवर करतले. आणि PGNचे फक्त वेस्ट स्टँड जो आसा थोडोसो आमचे थोडेशें काम उरिल्लें आसा. वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट वर्क टू बी कंप्लिटेड बाय 25 सप्टेंबर, including installation of the ACs, including fire equipments to be installed आणि बाकीचे CCTV कॅमेराचे जे काम जे आसा ते बाय 25 सप्टेंबर म्हळ्यार पूर्ण करपाचे आमचे सगळे इंजिनियर्स आणि बाकीचे सगळे ऑफिशियल्स जे आसात ते वॉर फुटिंगाचेर काम करता. एंटायर हो जो हायब्रीड जी पीच जी आसा ताजी सायज 100x64 मीटर जावन आसा आणि जो गोल पोस्ट जो आसा तो आमी थोडीशी 2.5 आमी रिड्यूस केल्ली आसात बिकॉज ऑफ द वुमन्स वर्ल्ड कप आणि एज पर द फिफाज गायडलायन्स रूल्स अँड रेग्युलेशन. ज्या तरेन तुमी एक पळयतात की फातोर्डा स्टेडियम परत एकदां ग्रीन लस्टी जाल्लो आसा आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट फर्स्ट टायम म्हणजे गोंयचो हो फातोर्डा PGN स्टेडियम हो एकूच असो ग्राउंड आसतलो एक्रॉस भारतभर की ताजेर आमचे एक हायब्रीड पीच आज आमी करपा खातीर हातान घेतिल्ले आसा. ह्या संदर्भान आमचो 21 जे आसा तेजो लोगो लॉन्चिंग सेरेमनी आमचे राजभवनाचो दरबार जो हॉल आसा त्या हॉलान जातलो. तदनंतर फ्रिक्वेंटली 2 दीस 22 आणि 23 तारीख आणि 24 तारखेक कंटिन्युअसली कार्निवल जातलो आणि 10 ऑक्टोबर ताजे रितसर उद्घाटन आमचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जातले. ह्या स्टेडियमाच्या उद्घाटना संदर्भान आदरणीय आमचे युनियन मिनिस्टर अनुरागजी ठाकूर मुख्य उपस्थिती लावपाचे आसा आणि एकंदरीत आदरणीय आमचे पंतप्रधान जे आसात त्यांनी एक दूरदृष्टी दवरलेले आसात खेळा संदर्भान ते मुखार व्हरपा खातीर आमचे गोंय सरकार आदरणीय आमचे डॉ. प्रमोदजी सावंत यांच्या कुशल नेतृत्वा सकल आमी आज मुखार वतात. जो हो काम जे आज आमी सुरू केल्ले आसात ते इतले वॉर फुटिंगाचेर आमी काम घेतिल्लें, रिकॉर्ड टायमान आमी पूर्ण करपाची आमी तयारी केल्ली आसात. मध्यंतरी थोडे फिफा जातलो ना जातलो असो तरेचो संभ्रम सबंद भारतीयाच्या मती भितर निर्माण जाल्लो आशिल्लो. ह्या PGN स्टेडियमाचेर 16 मॅचीस आणि 2 सेमी फायनल्स जातल्यो म्हणजे एकंदरीत 18 मॅचीस गोंयकारांक आणि सबंद भारताचे जे फुटबॉल लवर्स जे आसात तांकां पळोवपा खातीर मेळटल्यो. आमचे टेक्निकल सेल त्याच बरोबर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे ऑफिस जे आसा ते ह्या संदर्भान आमी काम करतात. तुमच्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण जे आमचे भुरगे जे आसात, युथ्स जे आसात तेंच्यांनी आवश आणि खास करून चलगी भुरगे जे आसात तेंच्यांनी ह्यो मॅचीस पळोवपा खातीर तुमी येवची. तुमचे खातीर टिकेट सुद्दां अवेलेबल करून घेवपाची गोंय सरकारान आज तयारी दवरलेली आसात. कारण वी हॅव टू डेवलप अवर स्पोर्ट्स, वी हॅव टू प्रमोट अवर स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्सा भितर कितलें करिश्मा आसा, कितलें भितर गांभीर्यत्व आसा हें एक जेन्ना खेळगडो मैदानाचेर खेळटा किंवा तो जेन्ना ताका नेम फेम जेन्ना मेळटा तेन्नाच काही गोष्टी त्या भुरग्याची तेजी उर्बा आणि तेजे मोटिवेशनांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि म्हणूनच गोंय सरकार खंयच्याच परिस्थितीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपा खातीर आणि गोंयचे किंवा एकंदरीत भारतीय जे खेळगडे जे आसात ते मुखार काडपा खातीर खंयच फाटीं उरपाना हेजी श्वासवती आमी आज सबंद गोंयकारांक दिवपाक सोदता.
साधारण सगळो खर्च जो काय साधारण कितलो जाला तो फक्त फिफाच्या संदर्भात फिफाच्या संदर्भात एकंदरीत फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या संदर्भात आजपर्यंत आम्ही 12 करोडसाच्यो आम्ही ऑर्डर्स इश्यू केल्ले आसात. थोडेश्यो आम्ही 2-3 ग्राउंड आणि प्रॅक्टीस इन्क्लुडिंग नॉट ओन्ली द PGN स्टेडियम समजलं नाही फाल्यां सकाळी कितें आसा मिसअंडरस्टँडींग जावपाक जायना कारण ऑलरेडी आमचे त्याचे व्यतिरिक्त आमचे 6 ग्राउंड आसात तातूंचे 4 ग्राउंड सामके प्रॅक्टीस मॅच आसतले आणि 1 ग्राउंड हो PGN आसतलो आणि 1 ग्राउंड आमी स्टँड बाय दवरलेलो आसा. इफ समथींग कितें जर अरोज जर जालो जाल्यार आमी स्टँड बाय दवरलेलो आसा. ह्या 6 ग्राउंडाची मेंटेनन्स आणि डागडुजी करपा खातीर ऑलमोस्ट आत्तापर्यंत वी हॅव गिवन 12 करोड्स ऑर्डर. पर म्हाका दिसता आनी 1-2 ग्राउंडां आनी 2 ऑर्डरी आमी दिवपाचे आसा. दॅट इज इलेक्ट्रिकल आनी आमच्यो AC बाकीचे बारीक आसात. सो इट वील एड ऑन टू ऑलमोस्ट अनदर 2 to 2.5 करोड्स रुपीज. केंद्र सरकारा कडल्यान कितें आयलां तो फिफा हो जो आमचो जो रेक्टेंगुलर जो पीच जी आसा दॅट विल बी डन बाय द फिफा ऑफ देअर ओन कॉस्ट. Rest everything has to be borne by the Goa government, but we have not got anything from the central government. But provided सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो बऱ्योचश्यो काही गोष्टी हे आशिल्ले थोडोसो फंड आमकां विविध स्पोर्ट्स फॅसिलिटी डेव्हलप करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर करपा खातीर मेळिल्ले आसा. स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा पळय सेंट्रल अनुराग ठाकूरान पयरूच 60 crores फॉर फिफा हाजे खातीर स्पेशल एनमार्क केल्ले आसा. दॅट इज ऑफ एंटायर आमचे इंडिया जे आसा पळय न्ही ते बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी ते करतात तेज्या खातीर आसा. पूण आमी जे हे काम करतात पळय न्ही ते स्टेट फंडांच्यान आमी केल्ले आसा.